हाज्या फुडें कॅश क्रेडीट कॉपरेटीव सोसायटी म्हणून जे रजिस्ट्रेशनाक येता पळय न्ही, बंद करप काय कितें? कायद्यान परमीट करता आसत जाल्यार फुडल्या 5 वर्सांक बंद करप. आनीक कोरोना खूब जाल्यो. कितें करता खबर आहा? सगळे जाण म्हाका एक सोसायटी ओपन करपाक जाय, म्हाकाय चेअरमॅन जावपाक जाय. हांव थोड्या जाणांक लागीं हाडटा, थोड्यांचे पयशे लागीं करता, थोड्या जाणांक लोनां दिता आनी मेकळो करता. जालें सोसायटी. तिजो 2 वर्सांनी डूब. फुडल्या 5 वर्सांक खरोखरूच बॅन घालपाचो काय कितें? नवीन आनीक सुरू करपाच्यो ना. आसा त्योच चल्ल्यार खूब जाल्यो. इतक्योच चलत जाल्यार सुद्दां म्हाका दिसता गोंयांत खूब जाल्यो. कोणाक जर नवीन सुरू करपाक जाय जाल्यार तेच्यांनी टेक ओवराचोय विचार करचो. थोड्यो बंद पडल्या, दिवपाक बिवपाक तयार आहा. त्यो थोडोसो तेजोय. आजून मल्टीपर्पज सुरू करून परत कॅश क्रेडीट बिझनेस करपाक लागला. तोय खंय तरी बंद जावपाक जाय. हें म्हाका सामकें म्हजें ठाम मत आसा. हांवें सांगलां कायद्यान जस्ट परत एकदां रिव्यू करून पळयात आनी जाता आसत जाल्यार त्यो बंद करा निदान 5 वर्सां खातीर. हांवें ताका आतांच सांगलां, भायलो कोण जर येवन नवीन कॉपरेटीव हांगा सुरू करता म्हणत न्ही, परमिशन दिवं नाका. बंद कर. अरे गोंयकारांक लुट्टलो आनी वयतलो कोणूय. हें सहन जावचें ना ह्यान फुडें. भितरल्यो 2408 सोसायटी ह्यो हावजींग सोसायटी आहा. त्यो कांयच करिना. हांवें ताका सांगलां थोडोसो एकठांय बदल कर, ह्या सोसायटींक सायडीक काडपाची गरज आसा. कारण दे आर नॉट इन एनी बिझनेस, दे आर जस्ट फॉर द हावजींग पर्पज. नेक्स्ट हांवें पळयलें की सेल्फ हेल्प ग्रूप कॉपरेटीव सोसायटी म्हणून 1344 रजिस्टर केल्या. खरें म्हणजे त्योय बी डायरेक्टली हितूर आयना. तांचोय कितें तरी वेगळो विचार करपाची गरज आसा. कारण कॉपरेटीव एक्ट आजुनूय अमेंड करपाक जाय. कारण त्यो सोसायटी मातश्यो आजुनूय सायडीक काड, हाजी इन्स्ट्रक्शन्स ताका दिल्या. सहकार मळार गोंयांत गुंतवणुकीक NCDC तयार आसा. सुमार 600 कोटी घालपाची NCDCची तयारी आसा. सहकार मळार वावुरतल्यांनी खंय उदरगतीचो रोड मॅप दिवचो. इट इज डिपेंड्स अपॉन द सोसायटी हाऊ मच दे पीपल आर टेकिंग द इंटरेस्ट. ह्या सगळ्या लोकांनी इंटरेस्ट घेवपाक जाय. तांच्यांनी आपलो प्रोजेक्ट रेडी करपाक जाय आनी दे वॉन्ट टू सबमीट द प्रोजेक्ट टू द NCDC. 6 कोटी रुपया गव्हर्मेंट स्पेंड करचो ना. दे आर नॉट गिवींग फॉर द गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंट इज गिवींग म्हणजे कशें आसा, एके वाटेच्यान काही जाणांक गव्हर्मेंटाची गॅरंटी लागतली, काही जाणांक गव्हर्मेंटाचो सपोर्ट लागतलो. आतां आमी सपोर्ट कितें करतले? वी आर गिवींग द कन्सल्टंट, पॅनल ऑफ कन्सल्टंट टू प्रिपेर द प्रोजेक्ट. दे वॉन्ट टू टेक द इनिशिएटिव्स म्हणजे सपोज आतां कोणाक टुरिजमान करपाक जाय, सपोज सम पीपल रिक्वायर्ड इन एग्रीकल्चर, जाल्यार एग्रीकल्चर तेंच्यांनी तेंचे पेपर्स घेवन येयले, एग्रीकल्चराचेर आमी प्रोजेक्ट रेडी करून दिलो तांकां. सो दे वॉन्ट टू सबमीट दॅट. एवरीथींग इज डिपेंड्स अपॉन द सोसायटीज. सहकार मळा खातीर सरकारान 25 कोटीचो पुरवणी अर्थसंकल्प पास करून घेवचो म्हण सहकार मंत्री गोविंद गावडेची मुख्यमंत्र्याक सुचोवणी. ह्या कोऑपरेटिव्ह मुवमेंटाक सपोर्ट करपा खातीर आमी एक सप्लिमेंटरी बजेटर प्रोविजन 25 कोटीचें करपाक थरलेले आसात. सप्लिमेंटरी बजेटाक ऑलरेडी गोविंदान म्हटलां की हितूर कितें जालें, हांवें फाटले फावटी स्वता इनिशिएटिव्स घेवन दे आस्किंग फॉर द सप्लिमेंटरी बजेट इन द कॉपरेटीव फॉर द दीस टायप ऑफ प्रोजेक्ट वीच इज द 50 lakhs. नाव ही वील आस्क फॉर द सप्लिमेंटरी बजेट ऑफ द 25 crores बिकॉज वेन देर इज एन गिविंग द ग्रँट फॉर दीस टायप ऑफ सोसायटी देर इज अ 10% या 20% शेअर फ्रॉम द स्टेट गव्हर्मेंट. दॅट नेसेसरी बजेट प्रोविजन वी आर मेकिंग इन टू द सप्लिमेंटरी बजेट. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.